15 नोव्हेंबराक बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती पुराय भारतान मनयतले। ते निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई बिहारच्यान पुराय देशाक संबोधित करतले। तशेंच पुराय गोंयांतूय वेगवेगळ्या वाठारांनी कार्यावळी आयोजीत केल्या। ह्यो कार्यावळी 15 ते 26 नोव्हेंबर मेरेन करतले अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचो संचालक दशरथ रेडकर हांणी दिली। फाल्यां 15 नोव्हेंबर ह्या दिसा बिरसा मुंडाची जयंती मनयली गेली जाता आणि ह्या वर्सा 150वें वर्ष त्याची बर्थ एनिवर्सरी म्हणून मनयतले फाल्यां। आणि आमचो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेअर्स न्यू दिल्ली हांच्यांनी एक प्रोग्राम केलेलो आसा की 15 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर ह्या दिसा पासून जो बिरसा मुंडाच्या हेचेर एक अवेअरनेस प्रोग्राम करचो आणि त्याच्या ह्याच्या बाबतींत त्याचे म्हणजे मानवताच्या बाबतींत तेणी जे कितें केलां ते लोकां फुडें हाडचें म्हणून एक हो 15 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर पासून प्रोग्राम करपाचे आमी दवरलेलो आसा आणि आमचो प्रोग्राम आसा। तसोच आमकां मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेअर्सान हें बी सांगलेलें आसा की बिरसा मुंडा 150व्या बर्थ एनिवर्सरी निमित्तान आख्खें वर्सभर म्हणजे 15 नोव्हेंबर 2024 ते 15 नोव्हेंबर 2025 ह्या वर्सा ह्या कालावधीन तुमी बिरसा मुंड्याचे हेचे लागून जागृती करपाक लागून प्रोग्राम करा म्हणून तेतून आमकां खूब स्किमी बी आसा। त्या स्किमीचेर तांकां मार्गदर्शन करचें आनी एक्सप्लेन करचें लोकां मदें ते स्किमी पावच्यो ह्या प्रोग्रामाचो एक रूपरेषा जावन आसा। आमी ह्या दिसा फाल्यां आमी बिरसा मुंडा स्टेट फंक्शन फाल्यां आमी अरेंज केलेलें आसा। बेजिकली आमचें स्टेट फंक्शन हे 5 जाग्यांचेर जातलें। एक पतालवी स्मारक आसा हुतात्मा स्मारक थंय जातलें। त्या नंतर दुसरें आमचें फंक्शन आसतलें सांखळी रवींद्र भवन। तिसरें आमचें फंक्शन आसतलें हांगर धारबांदोडा डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफिस। चवथें फंक्शन आमचें हांगर सांगे म्युनिसिपल कावन्सील आणि 5वें फंक्शन आसा तें आमचें रवींद्र भवन काणकोणा हांगर फंक्शन आसतलें। आतां आमकां जें डायरेक्शन येयला त्या प्रमाणे वयरसून ते आमी हो 2 वे कनेक्टिविटी प्रोग्राम आसतलो जे प्रायम मिनिस्टर एक्चुअली 11:30 सुमार आमकां ह्या सगळ्या देशाक लॉन्च करतलो हो प्रोग्राम आणि थंयच्यान तेंचें जें भाशण आसतलें तें 11:30च्यान स्टार्ट जातलें। 11 तेच्या पयलीं सगळ्या लोकांनी 11 पासून बसका घेवची अशें तेंचें डायरेक्शन आसा।